पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर उजो पालोवपी दळान मल्टीटास्क युनिट स्थापन केला। हुंवार, उजो वा अपघात ह्या सारकिल्या घडणुकांक बेगीन प्रतिसाद दिवपा खातीर अत्याधुनीक उपकरणां सयत एक युनिट तैनात आसतले। उजो पालोवपी दळाच्या 17 फायर स्टेशनावेल्या कर्मचाऱ्यांचो उणाव भरून काडला। पावसाळ्यात एकाद्र्या स्टेशनाचेर चड कॉल्स आयल्यार लागच्या फायर स्टेशनाकडल्यानूय मजत घेतले म्हूण उजो आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी सांगले। सर तुम्ही म्हणजे या प्री मॉन्सुनान जेन्ना पावस येतलो हेच्यान फुडें तेन्ना सर तुम्ही एक मल्टीटास्किंग युनिट म्हणून फायर सर्विसान रेडी केला। कशें आसतलें युनिट, कितें सर हो नेमको हे आसा? जवळ आमच्या ऑल ओव्हर गोवा आमची 17 फायर स्टेशनां आहा आनी 17 फायर स्टेशनाचेर आमी प्रत्येक मल्टीटास्किंग युनिट म्हणजे कितें, फायर कॉल येत जाल्यार ते आमी अटेंड करतले। एमर्जन्सी कॉल म्हणल्यार कितें झाडां पडली म्हणना आनी कसले कॉल आसता पळय एमर्जन्सी, ते आमी अटेंड करतले। आनी डिजास्टर, एनी डिजास्टर म्हणजे ड्रॉनिंग इन्सिडंट येता, आमकां कसले डिजास्टर येता जाल्यार सुद्दां आमी तीच व्हेहिकल यूज करतले, वन एट अ टायम। त्या खातीर ताका मल्टीटास्किंग युनिट आमी अशें म्हणिल्लें आहा। ताका प्रत्येक स्टेशनाचेर आमी 50-50 फायर पर्सनल अशें दवरिल्ले आहा आनी ते खंयचेय कॉल जे येयात, फायर कॉल म्हणा, एमर्जन्सी कॉल किंवा एनी डिजास्टर आमकां कॉल येतात ते आमी अटेंड करतले टायम टू टायम। जानेवारी टू एप्रील म्हणल्यार जवळ जवळ 4 म्हयन्यांक आमकां 1700 कॉलां आयलीं आनी एमर्जन्सी कॉल म्हणटा ती आमकां 900 कॉलां आमकां आयिल्ली आहा। आनी हितून आमी प्रॉपर्टी जी फायर कॉल इन्सिडंट जाता तितून आमी प्रॉपर्टी सेव केल्ली आहा जवळ जवळ 19 crores 79 lakhs of rupees। आनी एमर्जन्सी कॉलांनी जे इन्सिडंट घडले त्या हितून आमी प्रॉपर्टी लोकांची सेव केल्ली आहा ती म्हणजे 1 crore 90 lakhs। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।